तुझ्या नावान सौम्या भक्तीन आमी जमल्या भेटूच्या कामकां जावन बलिदान दयेन आमकां तूं फावो कर दुनिया घेवच्याक तुजें दैवीक वरदान सर्गी मनान आमकां तूं पोसता उड्या वायनान तुकाच तूं दिता जिविता कानान गदाजोस करता तुजे थंय आमकां एकवटायता तुज्या नांवान सौम्या भक्तीन आमी जमल्या भेटोवच्या कामकां जावन बलिदान दयेन आमकां तूं फावो कर दर्या घेवच्याक तुजें दैवीक वरदान सांबाळ भागी एकवट हो आमचो मोगळ काळजां भावार्थान बांदचो नितळ आमकां कर दिवन मोगाचो घेवच्याक आमी उंडो सर्गीचो तुज्या नांवान सौम्या भक्तीन आमी जमल्या भेटूच्या कामकां जावन बलिदान दयेन आमकां तूं फावो कर दर्या घेवच्याक तुजें दैवीक वरदान तुज्या नांवान सौम्या भक्तीन आमी जमल्या भेटोवच्या कामकां जावन बलिदान दयेन आमकां तूं फावो कर दर्या घेवच्याक तुजें दैवीक वरदान बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मोगाचे न्हू एक कुटुंब जावन एवकरिस्ताचे बलिदान भेटोवंक संगत आमी जमल्या आज आमी क्रिस्तेण्याचो चवथो आयतार संभ्रमता आयची देवस्तुती देव मनशांक एक घराणें बांदता म्हणलो संदेश दिता आमचे चलते जिणयेन देवाचे हजरपण वळखून आमच्या काळजांत कुडींत जेजूक जुल्मोंक आमची मनां उक्तीं करया आनी संतोशान ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवया मोगाच्या भावनांनी भयणीनो अद्वेंत काळाच्या अखेरेच्या आयताराची देवस्तुती आमी आज आचरण करता येदळसू आमी क्रिस्ताच्या येण्याच्या काळांत 3 आयतार आमी करसिल्यात आनी आमची चिनी नीट करूंक सांत जुआं बाप्तिस्ता मुखांत दिल्लें आपोवन आमी स्विकार केला आनी आज ह्या रितीरेक आमी येवन प्राचिताचे सक्रामेंत आमी घेतला आनी जेजूचें देवाचें उतार आयकूंक कूड सेवूंक आमी हांगासर आसा मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो आमी सर पातकी जावन आसा परत्यान एकपोटी आमची पातकां आमी वळखून घेवया देवाचें आनी पेल्याचें बोक्सांनी आमी जोडया सांगत आमी म्हणया हांव पातकी सोपुदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून बगैर सदांच मरी सगळ्या देवतांक भोगतां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्पराधा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सपुदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो आमेन
सोमिया काकृत कर सोमिया काकृत कर Krista काकृत कर Krista काकृत कर सोमिया काकृत कर सोमिया काकृत कर प्रार्थूया. सर्वेस्परा तुझ्या दुतान आमकां कळिल्लें देखून जेजू तुजो पोत मनीस जालो म्हूण आमी जाणत जाल्या. ताच्या कश्टां आनी कुर्सा वरवीं पुना जिवंतपणाच्या वैभवाक आमी पावच्या. आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पळयत आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजूर चलयता ससनाच्या ससना. सोमेलेच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वचप. दावीद राय आपल्या रावळेरान रावोंक लागलो आनी सरेस्परान ताका भोंवतणीच्या सर दुस्मनांतावन विशेव दिलो. तेन्ना रायान नाताना प्रवाद्याक म्हळें, पळय हांव देवदार रुखाच्या रावळेरान जियेतां, पूण देवाची सोल्लेपेट एका तांबांत रावता. नातनान रायाक जाप दिली, वच आनी तुज्या मनांत आसा तें सगळें कर, कित्याक सरेस्पर तुजे सोवे आसा. पूण ती राती सरेस्पराचें उतार नातानाक आयलें, वच आनी म्हज्या सेवका दाविदाक सांग, सुरेस्पर अशें म्हणटा, म्हाका रावोंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय. दळभराचो सुरेस्पर अशें म्हणटा, तूं सरावाच्या मैदानार बोकऱ्या फाटल्यान वेतलोय, तेन्ना हांवें तुका म्हजे परजे इस्रायलाचो पुडारी करूंक थंयचो काडून हाडलो. तूं गेलोय त्या जाग्यांनी हांव तुजे सवें आसलो आनी हांवें तुज्या सर दुस्मानाचो तुज्या दोळ्या मुखार नाश केलो. प्रत्येच्या महान पुरुशांच्या नांवा परी हांव तुजें नांव प्रसिद्ध करतलो. इस्रायल म्हजे परजेक हांव एक जागो दितलो. हांव तिका थंय रोयतलो आनी ती वस्ती करतली आनी कोणूच तिका परतून त्रास दिवचो ना. आदल्या काळार म्हणजे हांवें म्हजे परजे इस्रायलीचेर न्यायकर्त्यांक नेमले. त्या काळांत हांव खोटे मनीस तांकां त्रास दितले. तशें फुडें केन्नाच तें दिवचें नात. तुज्या सर दुस्मानांक पयस करून हांव तुका विशेव दितलो. त्या भायर सरस्पर तुका एक घराणें बांदतलो म्हूण तो तुका आतां परगडता. तुजे दीस बरोवन तूं तुज्या पुर्वजां सवें विशेव घेतलोय, तेन्ना तुजे संततींतल्या तुजे कुडींतलो उत्पन्न जातल्या एकल्याक हांव तुज्या जाग्यार नेमतलो आनी ताची राजवडकी तीर सांबाळटलो. हांव ताचो बापूय जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो. तुजें घराणें आनी तुजें राज म्हजे मुखार सदांच तीर उरतली आनी तुजें शिवासन ससनाक तगतलें. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हड उपकार. तुझी दया सर्वेस्परा
सदांकाल गायनानी वाकंतलो तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायनानी वाकंतलो तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाल वाकंतलो संततेचे संततेक तुझे विश्वासीपण परगडतलो तुजो मोग सस्ताक बाळता तसो थीर केलाय मन हांव जना तुझ्या विश्वासीपणाची बुन्याद सर्गार तुवें घाल दवरल्याय तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायनानी वाकंतलो हांवें विंचून काडलेल्या सोवे हांवें करार केला दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सापूत दिल्या तुजी संतत सस्नाक स्थापीत करतलो सदां सर्वदा बाळता तसलें सिंहासन तुका दितलो तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायनानी वाकंतलो तो म्हाका म्हणटलो तूं म्हजो बाप म्हजो देव आनी म्हजें बाचावेचें खडप सदांकाल तुका म्हजें भळेपण दाखयतलो म्हज्या सोल्यान हांव तुका विश्वासी रावतलो तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायनानी वाकंतलो तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायनानी वाकंतलो सा पावलूर रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप जेजू क्रिस्ता विशांत परगट कर हांवें तुमकां कळीत केल्ले सुवार्ते प्रमाणे जियोंक तुमकां थिरासण आनी बोल दितल्या देवाक जावं महिमा साश्टीक काळांत हांव गुपीत दवरलेली पूण ह्या काळार उगडापी जाल्ली माडावळस ही सुवार्ता म्हणयेत जुदेव न्हय आसलेल्या सोमेस्त लोकांन विधेयपणाचे म्हणजे भावार्थाचे वाटेक येवचे खातीर प्रवाद्यांच्या बरपा मुखांत तांकां ती कळीत केल्ली एकल्यास सर्व जाणार देवाक जेजू क्रिस्ता विदेशी जावं महिमा सश्टाच्या सश्नाक आमेन देवाचे उतार हे देवाचे उपकार सगळ्यांनी उभी राहूया Alleluia, 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 Alleluia. आपले सर्वेस्पराची साखण तुझ्या उतराप्रमाणे मुझे तैसा Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो भगवंत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या. सव्या महिन्यांत देवान गब्रियल दुताक गलिलियाच्या नजरेत नावांच्या
एक शहरांतले एक अवंकारी सरसी पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नांवाच्या एक दादल्या लागीं खरार जाल्लें. त्या अवंकारीचें नांव मोरी. देवदूत भितर सरन तिचे लागीं म्हणालो, नामान देवाच्या कृपेन भरलेले, सर्वेस्पर तुज्या सांगाता आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळीच शर्मेली आनी वो नामान कसलो जावयेत म्हणून आपणा इतल्याक चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूत जातेली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नतसो पूत म्हणून ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्यसन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदां काळ तो राजवट करतलो आनी ताच्या राजवडकेक अंत आसचो ना. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनी अवंकार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताचे सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मोवच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपल्या म्हाताऱ्या प्रायर एक पुताक गर्भेस्त जाल्या आनी वांजडी म्हणून लेख तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक आसाद जावचें कसलेंच ना. तेदवा मोरयेन म्हळें, पळय, हांव सर्वेस्पराची साकर्ण, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. तितल्यार देवदूत तिचे सरशिलो गेलो. देवाचें उतार हे वाकडी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, सोम्या जेजू क्रिस्ताचें शांत समाधान हांव तुमकां मागतां. अद्वेंताच्या काळार आमी आसा. केदाळा आमी अद्वेंत सुरू केल्लो, डिसेंबरचे 3 तारीख वय. आनी ह्या पयल्या आयतारा, अद्वेंताच्या काळ पयल्या आयताराचो संदेश जावन आसलो, भावार्थांत जेजूच्या येण्याक अत्रेगून रावया. दुसऱ्या आयताराचो संदेश जावन आसलो डिसेंबरचे 10 तारखेचो, तुमची पातकी जिणी तुमी बदलून भाग्यवंतपणाची जिणी जियेया. आनी गेल्या त्या आयतारा 17 तारखेर तस परत्यान तिसऱ्या आयताराचो अद्वेंताचो संदेश जावन आसलो, सोम्याची वळख तुमी पयलें धरून ती वळख हेरांक दिवची हातेरां तुमी जावया. आनी आज 4थो आयतार जावन आसा, ती लितुर्जी आमी आचरण करता. आनी अद्वेंताच्या 4थ्या आयताराच्या लितुर्जीचो संदेश जावन आसा, देव तुमकां मनशांक एक घराणें बांदता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, पेद्रो ड्रक्कर म्हणलो प्रख्यात बरयणार, ताणें एक बूक बरयल्लो, द प्रॅक्टीस ऑफ मॅनेजमेंट म्हणून. आनी वो बूक ताणें 1950 ताणें मोकळीक केल्लो. आनी ह्या बुकांत तो एक वोपारी तो सांगता. आनी ती वोपार जावन आसली तेग फातर काडपाची वोपार. एकलो मनीस पेंट्यांत सोलोंक येता आसतना तेग फातर काडपींक तो पळयता आनी पयल्या मनशा कडेन तो विचारता, तूं कितें करताय? आनी तो म्हणटा, हांव म्हजो दिसपडटो ग्रास जोडच्या खातीर हांव फातर कातोर आसा. दुसऱ्या कडेन विचारता, दुसरो फातर काडपी ताचे कडेन विचारता, तूं कितें करताय? आनी तो म्हणटा, हांव ह्या पत्राक सोबाय दितां, त्या पत्राचे कोनशे सोबीत करता. आनी अशें एक कलाकार जावन, एक फातर काडपी जावन, संवसाराचो फामाद फातर काडपी जावंक हांव प्रयत्न करतां.
तेन्ना तिसऱ्या कडेन तो विचारता तूं कितें करताय आनी तिसऱ्या कडेन तो विचारल्या वेळार तो म्हणटा हांव एक सोबीत कॅथेड्रल बांदूंक आशेतां आनी म्हजो उद्देश आसा ह्या पात्रान हांव एक कॅथेड्रल बांदतां आनी अशें लोकांक देवा कडेन मागणें करूंक आनी देवाक वस्ती करूंक देवाक एक जागो हांव तयार करतां एक देवाळ हांव तयार करतां. मोगाच्या भावांनी भयणीनो आयची देवस्तुतीचें वाचपां आमी आयकलीं. पयलें वाचप सामुएल ग्रंथाचें, दुसरें वाचप सांत पावलो रोमानकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें, तिसरें वाचप सांत लुकाच्या वांजेलांतलें. आनी हो संदेश जावन आसा एकत देव आमकां एक घराणें बांदता, देव आमकां आमच्या सांगाता वस्ती करूंक तो येता. पयल्या वाचपांत आमी आयकलें दावीद राई मस्त झुजान तो झुजल्लो जिखुल्लो आनी एका रावळेरान तो जियेत आसतना देवाक एक रावळेर बांदूंक, देवाक एक टॅम्पल बांदूंक, देवाची आर्क पेट दवरूंक तो आशेता. आनी तेन्ना देवूस नातानाल प्रवादी मुखांतर दावीद रायाक सांगता की हांवूच एक घराणें मनशाक हांव बांदतलो. तूं जावन आसा एक गोवळी आनी तुका इस्रायल परजेचो हांव गोवळी जावन तुका नेमी येतलो आनी सर दुस्मानाक नाश करतलो आनी तुज्या सांगाता हांव आसतलो. म्हजें घराणें तुज्या कुळयेतावन तें उदयतलें म्हूण बसावणी करता. 1970 इसवेंत मोगाच्या न्हू अमेरिकाचो एकलो सोल्जर तो नपयस जालो आनी गव्हर्मेंटान डिक्लेअर केलें की तो मोरान पावला म्हणून. घरा आसली ताची तरणाटी बायल आनी एकलें नेंतुळें भुरगें आनी अशें 12 वर्सां उपरांत तिचो घरकार मोरान पावला म्हूण चिंतून तिणें एक पिंतूर घरकाराचें वनोदी ती घालता आनी हें भुरगें खेळोन आसता आसतना आवय कडेन विचारता मम्मी मम्मी वेर इज माय डॅडी, मम्मी मम्मी म्हजो डॅडी खंय आसा. आनी मम्मी ते वनोदीर आशिल्लें पिक्चर दाखोवन फोटो दाखोवन सांगता तुजो डॅडी थंय आसा. भुरगें म्हणटा म्हाका तो डॅडी नाका, म्हाका जाय म्हजो डॅडी ताच्या हुस्क्यार खेळोवंक, ताका किस दिवंक, ताका पटलून दवरूंक आनी ताच्या कडेन उलोवंक म्हाका जाय, एक खेळोवंक म्हज्या डॅडी म्हाका जाय. पळय मोगाच्या भावांनी भयणीनो आदी मागातावन मनशा कुळान विचारलें एक सवाल जावन आसा देवा तुवें आमकां रचलाय जाल्यार आमच्या हांव कित्याक तूं लिपोवन रावलाय. एकादर तूं आसाय जाल्यार तूं कसो आसाय, कशें दिसताय तूं, कसली मुस्तायकी तूं घालताय. असलीं पुरा सवालां विसरन किर्तनगार 21 त्या किर्तनान म्हणटा हांव तुका उलो मारतां, रातीक हांव दिंबयेर पडून तुका उलो मारतां, दिसाक हांव तुका उलो मारतां, हांव मागणें करतां कित्याक तूं म्हजें मागणें आयकाय नाय, कित्याक म्हाका तूं समाधान दिनाय, तुका म्हाका पळोवंक जाय म्हणून सांगता. किर्तन नंबर 20 आनी 6 वोळ 8 आनी 9 आमी आयकता तुजें मुखां मुळूंक हांव सोदतां आनी म्हज्या हातान तूं लिपय नाका, एक पटी म्हाका दश्टीक पड, म्हाका तुका पळोवंक जाय. तशेंच इजाया प्रवादींत 60 आनी 4 अध्याय वोळ 1 आमी आयकता सर्ग उक्त कर्ण संवसाराक तूं ये, सर्ग उक्त कर्ण तूं संवसाराक तूं ये. आनी हें आदी मागातान मनशान केल्लें तें मागणें देवान आयकलां आनी आमी देवाक सोदून खंयच वचचें म्हूण ना. देवूच आमच्या सांगाता आसा, देव इमॅन्युएल जाला, मुनीस जाला म्हणलें तेंच आमी वांजेलांत बागेन लुकान बरयल्लें अध्याय 1 वर्सां 20 आनी 6 आमी आयकलें. मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो प्रख्यात दैवशास्त्रज्ञ कार्ल रानर ताणें म्हणलें आसा देवाक एका स्त्रियेची गरज आसली, मनशाक एका आवयची गरज आसली आनी देवाक आनी मनशाक ती स्त्री आनी ती आवय मेळ्ळी ती मोरये थंय. एका स्त्रियेच्या अविधेयपणा वरवीं दुबावा वरवीं संवसारांत पाताळ भितर सरून सर्गाची दारां आमकां बंद जालीं जाल्यार अनेक स्त्री नवे येवेतावन मोरयेतावन मोरयेच्या खालतेपणांतान विधेयपणांतावन बंद जालीं ती सर्गींची दारां आमकां उक्तीं जालीं. तस गब्रियल बुडव्यान मोरये कडेन मोरयेक नामान कर म्हळें, नामान मोरये
कुरपेन बुरलेले आमी कशें हाय हालो म्हणटा गे बुडव्यान दिल्लो तो नामान मोरये हालो मोरये म्हणून ना हाय मोरये म्हणून ना नामान मोरये पूण तिचें बिरू जावन आसलें कुरपेन भरलेली एकली मात्र ती कुरपेन भरलेली अन्नाच्या गर्भांत गर्भ म्हणजे पयलें तिका कुरपेन भरले पाताक नासतना तिच्या अन्नाच्या कुसवेंत ती जल्माली आनी पाताक नासतना ती जियेली तेन्ना कुरपेन ती भरलेली सांत स्तेफानी एका घडये मा तो कुरपेन भरलेलो केदाळ ताका पात्रोन जिशी मारूंक प्रयत्न केल्या वेळार ताणें बापा लागीं मागलें बापा हें पाता तांच्या विरोध लेखी नाका तांकां तो बक्षी मेळ्ळ्या वेळार त्या वेळार तो कुरपेन भरलेलो पूण मोगाचें हांव कर मरे सदांच कुरपेन भरलेली आंज बड्यो गाब्रिएल मुखार देवाचो संदेश ताका आयलो तूं सदैव जावन आसा स्त्रियां भितर देवान तुका विसरून काडला देवाची आवय जावंक देवाच्या पुताची आवय जावचें भाग तुका दिला वर्तें भाग संवसारांत जल्माल्या मनशां पैकी हें भाग तुका दिला आनी हें कशें घडटा पवित्र आत्म्या वरवीं तूं गर्भे बसतली खंडीत जावन मोरयेन एक सवाल केलें आनी तें सवाल जावन अशें हें जावंक कशें साध्य हांव आनीक ओंकार हांव काजार जावना लग्न जावना म्हाका दादल्याचें वळख ना हें कशें घडचें एक सवाल करचो काळ मोरयेचो मोगाचें न्हू आमी आमच्या जिणेंत सवाल करता आनी थोडे बडे सवाल जावन उरता मिस्ते जावन उरता आनी थोड्या सवालांक आमकां जवाब मेळटा थोडे फावटी आमी सवाल करचे थोडे फावटी आमी दुबाव जे पूण दुबावांत उरनासतना दुबाव आमच्या जवाबेचो एक पयलो तो एक उगम जाय आनी आमी तातूंत आमी जवाब सोदूंक काडूंक जाय प्रख्यात फ्रांसाचो तत्वशास्त्रज्ञ रेने डेकार्ट तो म्हणटालो की कोजितो एर्गो सुम लॅटीन भाशेन आय थिंक देरफॉर आय एक्जिस्ट हांव चिंता हांव दुबावतां तें जाल्यार हांव जियेता एखाद्या वेळार हांवें दुबावचें जाल्यार हांवें जियेचें हांव आसा जाय हांव जिवना जाल्यार हांव दुबाव साथ दिना हांव जिवना जाल्यार हांव चिंतून साथ दिना हांव चिंता जाल्यार हांव जीव आसा हांव दुबावता जाल्यार हांव जीव आता आनी तशें तो सताच्या वाटेक ताणें मॅट काडलें सांत आगोस्तीन आनी एकलो तो दुबावक ना म्हूण तो पातयेलो क्रेदो उत इंटेलिगाम म्हणटात म्हळ्यार आय बिलीव सो दॅट आय मे अंडरस्टँड हांव पातयेतां तें जाल्यार हांव अर्थ करूंक शकता मोरयेन केल्लें तेंच म्हाका गुर्त नासलें तें जाल्यार एक दुबाव क्लियर करूंक तेणें विचारलें पूण दुबावांत थंय उरोवंक ना पूण ती पातयेली हर एक आमकां दुबाव आसल्यार दुबाव क्लियर करूंक स्पश्ट करूंक तें सश्टेकान विचारचें आमचें हर एकलोसो कायदो जावन आसा तें जाल्यार मोरयेनी आंजबुड्या वाडे विचारलें हें कशें जावचें म्हणून आनी आंजबुड्यान जबाब दिली पवित्र आत्म्याची सावळी पवित्र आत्मा तुजेर येतलो पवित्र आत्म्याची सावळी तुजे वयर पडटली आनी तें जाल्ल्यान तूं एका चरक्या भुरग्याक तूं जल्म दितली मोरयेन केन्ना तिचो दुबाव गेलो गी ती पातयली खऱ्यापणी आनी तिणें जबाब दिली आनी ती जबाब दिता म्हणसर बुडवो वसोंक ना बुडवो थंयच आसलो हांव जावन आसा सोम्याचे चरण दसी तुज्या शब्दा प्रमाणे जावं म्हणल्यार मागीर मात्र बुडवो गेलो मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो पवित्र आत्म्यान मोरये वयर सावळी घाल्ली मोरये ती काकुळट देवान दाखयल्ली आनी वर्तें देणें दिल्लें उत्पत्ती ग्रंथांत अध्याय 1 वळ 2 आमी आयकता देवान संवसार रचता आसतना पवित्र आत्म्याची सावळी पवित्र आत्मा त्या उदका वयर आसलो आनी अशें त्या भुंयक सगळ्या भुंयक रूप नातल्या भुंयक रचनाक त्या पवित्र आत्म्या बरें तें रूप आयलें आनी तोच पवित्र आत्मो आज आमचे हर एकल्यांची सावळी घालता आनी सांत पावलो म्हणटा पवित्र आत्म्यान तुमचे वयर सावळी घाल्या तुमचे वयर आसा तो तें जाल्यार तुमी जावन आसा पवित्र आत्म्याची तेंपलां तुमी जावन आसात कशें देवान दावीद रायाक नातानाल प्रवादी मुखार सांगलें हांव तुमकां एक घराणें बांदता म्हणून गे आमकांच एक देव टेंपल जावन देवान आमकां रचलां देवाच्या सटकाचें आनी स्वरुपाचें जावन आमकां रचलां मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तें जाल्यार आमचें तें देव टेंपल पवित्र स्नान वयर तें पवित्र केलां तें बेंजार केलां आमी देवाची आस्त जाल्या तें जाल्यार हें पवित्र टेंपल आमचें सदांच पवित्र दवरूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय केन्ना एकलो बाबतीन घेता गी तेन्ना ते एका तराची एक प्रॉमीस म्हणटा आमी म्हणटा
हांव आनी मुखार म्हजी कूड म्हजो आत्मो नितळ हांव सांबाळटलो म्हूण. पूण परत्यान परत्यान आमी पातकान पडल्या वेळार देवान भक्तांचो सक्रामेंत आमकां दिला आनी हो भक्तांचो सक्रामेंत प्राचीचो सक्रामेंत तेन्ना घेवन आमी पवित्र आत्म्याची तेंपलां जावंक आमी प्रयत्न करी जाय. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो येदोळस तुमी आयच्या शिकोवण वेळार सान फ्रांसीस आसिसान घडिल्ल्या त्या पयल्या गर्दांच्या गोठा विशयान तुमी आयकला. 800 वर्सांचें चरित्र तो गोठो कित्याक सान फ्रांसीस आसिसान घडिल्ले तो गर्दन गोठो रचुल्लो. ताचे पयले एक जावन आसलें जेजू क्रिस्त जल्मताना सान फ्रांसीस नासुल्लो तें जाल्यार जेजू क्रिस्ताचें जनन परत्यान उडासा हाडूंक रूप पळोवंक तो आशिल्लो आनी तें ताणें तो जॉन वेलेटी म्हणल्या कडेन विचारन एक गर्दांचो गोठो तुवें रुपीत करचें म्हणल्या वेळार तुमी आयकल्या प्रमाणे एक पाडो आनी गाडाव थंयसर दवरून ताणें तो एक रुपीत केलो. मोगाच्या भावनान भयणीनो सान फ्रांसीस आसिसाक मरियेची आनी जेजू क्रिस्ताची दुबळीकाचो अनुभव परत्यान भोगूंक ताका मन आसलें. ही वॉन्टेड टू एक्सपिरियन्स द रियल पॉवर्टी ऑफ जीजस एंड मदर मेरी. जेजूक खंयच जागो नासलो तो एक परकी जावन आसलो. मोरयेक तशेंच गर्भेस जाल्ली आनी तिकाय एकादाचो नेगार मेळ्ळो आनी ही दुबळीकाय ते परतून अनुभव जोडूंक सान फ्रांसीस गर्दांचो गोठो रचलो. आनी तुमी जाणात जेजू बाळकाक थंय दवरले पण जेजू बाळका सान फ्रांसीसान ताच्या हृदयाक पोटलून धरल्या वेळार तो जेजू बाळकाची इमात थंय रूपणें जेजूच जालो. जेजू बाळोक जालो. केन्ना आमी नितळ काळजान नितळ मनान भितर आमी नितळ आल्यार जेजू बाळकाची इमाज आमी पटलून धरल्यार खंडीत जावन तो जेजू बाळोक जीव जातलो जिवंत आमकां दिसतलो. न्ही आमच्या दोळ्यांक दिसच्या दोळ्यांक पण भावार्थाच्या दोळ्यांक तोय दिश्टी जातलो. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो वर्तें बाग सान फ्रांसीस आसिसान आमकां दिला. 2000 वर्सां परतून फाटीं वचून पयलें फ्रांसिस्कान आमच्या गोंयांत वो गर्दान गोठो करतालो. मागीर सक्कड घरांनी तो करून सुरू केलो आनी आमी हर काडे आज घरांनी मार्गांनी संस्थांनी सगळ्यांनी आमी गर्दांचो गोठो पळयता आनी गर्दांचो गोठो जावन आसा खंडी जावन एक टॅम्पल थंयच ते जावन एक व्हडले एक युनिवर्सिटींत मुनयत देव मनीस जाल्लें खरें सत आमी तें कालतें पळोवन तें पवित्र पळोवन ती दुबळीकाय त्या गर्दांच्या गोठ्यांत आमी पळयत आसतना येवंक आसचे थोडेच दीस नाताळांचे फेस्त आचरण करूंक बरें कुमसार जावन बरी जिणी जियोवन एक टॅम्पल जावन तोच जेजू बाळोक आमच्या हातांनी आनी आमच्या काळजांत जिवंत आसून म्हणलें मागणें आमचें जावन आसा. आमेन. आमचो भावार्थ आमी परगट उसारिया एकाच देवाक सतमंता आणि नमस्कार आणि महिमा पावो एकेच पवित्र कॅथोलिक आणि दर दुपारी स्थापलेले देव सभेक सत्मंता पातकांचे बॉक्सन हे पवित्र स्नान सांगून म्हणता आणि मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आणि सत्संगाच्या जिविताक विश्वास रावता. आमेन. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमी देवाची भुरगीं जेजूच्या जल्मा दिसाच्या परबेक आमी तयार करनासतना आसतना बरी तयारी करूंक आनी आमचे काळजाचे अत्रेक देवा मुखार दवरूंक आतां आमी तयार जावया. बापा तुज्या पुताची पयसभा चलोवन वतल्या धर्मीक तशेंच लायिका मुखेलांनी तुज्या उतराद्वारे खरी शिकवण आनी आत्मीकाण
फळादीकपणी तुझ्या परजेक दिवच्याक तुजो आदार दी म्हणून मागता जा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय तशेंच सामाजीक मुखेलांनी सेवेच्या मनोभावान वावरूंक आनी गरजेवंताच्या दुबळ्या लोकांच्या गरजेक सदांच पावूंक तांकां तुजे कृपा बर म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सोमेस्त पिडेस्त भाव भयणींक बरी भलायकी मोती शांती समाधान लाभय. तांणी सोंसणीकायेन तांचे कट सोसूंक व्हरूंक कृपा दी. तांची जतन घेवच्या सोमेस्तांक बेसावन दी म्हणून मागता. सोमेस्त भुरगीं आनी युवा जाणांनी भवार्थान आनी देवबिरांतीन वाडूंक कृपा दी म्हणून मागता. परगांवांत आसल्या आमच्या भावा भयणींक राख आनी सांबाळ. आमकां विविध रितीने कुमो केलेल्यांक आशिर्वादांनी बर म्हणून मागता. येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी आमच्या जिणेंत तुज्या उतराक पयलो जागो दिवन जियोंक कृपा दी म्हणून मागता. आमच्या वैयक्तीक गरजा पासत मौनपणी भक्तीपणी मागया. देवा आमच्या मोगाळा बापा आमचे काळजाचे अत्रेक आमचे गरजो खऱ्या बाबार्थान आमी तुजे मुखार दवरल्यान तुजी कशी वय जाल्या ती आमकां फोव कर. प्रत्येक जावन तुज्या पुता जेजूच्या जल्मा दिसाक एका काळजाचें एका मौनाची जावन नितळ काळजान बरी तयारी करूंक आमकां तूं कृपा दी. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वच बापा हात मायल्याव काणीक जावं तुका ल्हान ती काणीक पूण स्विकार कर बापा. ओपून दिता दिन वाशी काळजान तुका गाल बेसाव तूं तांचेर येता रोका. दयेन काणीक आमची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता मोड आनंदाक तुज्या. दयेन काणीक आमची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता मोड आनंदाक तुज्या. मनशाच्या वावरान केला मोडो गोवांचो जावं म्हूण मागता आत्मीक पोस्तो दिवचो. कालसिता सारो साबार्दाका फळांचो तेच पोरिंग एकवट आमा सर्वांचो. दयेन काणीक आमची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता मोड आनंदाक तुज्या. दयेन काणीक आमची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता मोड आनंदाक तुज्या. सर्वच बापा हात नायल्याव काणीक जावं तुका ल्हान ती काणीक पूण स्विकार कर बापा. ओपून दिता दिन वाशी काळजान तुका गाल बेसाव तूं ताचेर येता रोका. दयेन काणीक आमची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता मोड आनंदाक तुज्या. दयेन काणीक आमची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी
बरी भेटयता ओड आनंदाक तुझ्या. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपदा देव बाप्पा मानतच असलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या अख्खे पवित्रतेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुझ्या पवित्रत्म्यान बागेव नवकार मरेची कूस फळ केली. तुजे वेदीचेर आमी दवरल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं पवित्र कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमचे काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सोत जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूं फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवादांनी परगटले. उतरावरत्या मोगान ओंकार मायेन ताका सांबाळलो. जुवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावत ताची वळख दिली. आपल्या जल्माचे परबे संतोशान तयार जावच्या ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मोदे येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेलीं. ताका मेळो आमी सगळीं गितां गावून वाकणेची. देखो आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सोदळ बारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, dălbaranțo serves porto, sărgarizo un sar băla tuja, vei pavan, un sărghin tu cajei, un sărghin tu cajei, सर्वेस पोराचे नावे येता ताका जय जय उन सगी तुका जय उन सगी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या दडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपले कुशेन कश्ट मोरां सोसून वेच्या आदीं ताणें आपल्या सिसांक उंडो घेतलो, तो दिन वासून तो मोडलो, आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासस समर्पूंची. तेच परे जवान सतेस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिले आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्ने कराराचें रगात. पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वावरतलें. हे म्हज्या उडासा करात. Bavarta sagod purgatuya. Somya Jesu tujhe mara, Amen.
जीवनपण आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी वो जिविताचो वंडो आनी सोडोवनाचे काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास करे आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापाक, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापाक आनी सगळ्या येजाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मरण पावल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातेन मरण पावल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुवार मरे देवाचे मेज संगती भगेवन जुजे तिसो पती भगेवन धर्मदूतां आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर आसच्या सांत फ्रांसिसा आनी सांत क्लारा, सांत आंतोनी, सांत पियो, सेक्युलर फ्रांसिस्कन वर्देची पात्रोण शारोतिनी, सांत लुईस राय आनी सांत एलिझाबेथ राणी हांचे बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजे महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी म्हूण मागता आसतना सदां आमी मागया. आमचो दिसपडतो मोग आनी बोक्साने आमकां दी म्हणलें मागणें आतां जेजू क्रिस्तान शिकयल्या मागना मुखांत आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजे खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्या पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सो वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशें तेकतल्यांक आमकां तुज्या उदा काकुळटी सो पातकांतली सुटय आनी सो आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमान तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजदूर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दिव्यात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची ताकद कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची ताकद कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. पळया तो जावन जेजू क्रिस्त इमॅन्युएल देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती
या शिड्याच्या जेवणाक आपयलेली आमी हर एकली सुभागी तुम्ही आदमाचे जेवणाचे वेळी तुवे मुंडो मोडलो तुझ्या मासांतो बदलो काळजींतलो दाकारो रग जायसो केलो उपरांशी सा पियेंक दिलो ये जेसू मोगळा दयाळा ये कृपे सागरा दन्या भाग्यवंता ये जेसू मोगळा ये जेसू दयाळा ये कृपे सागरा तुवे उदा पियोंक दिले मानाचे ते कान तुवे खावंक दिले हजार हजार लोकांक उड्या मस्तेक वाडले ये सोमिया आमच्या दन्या ये जेसू मोगळा ये कृपे सागरा दन्या भाग्यवंता ये जेसू मोगळा ये जेसू दयाळा ये कृपे सागरा दन्या प्रकल्पांकय तुझ्या मोगाळूच्या कुडीकांनी आत्म्या दिगटाय तूं आमकां येतारोका आमच्या सौम्या ये जेसू मोगळा प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा या तुझ्या जेवणान वांटो घेवन तुझ्या सुखान ससनाक आमकां वांटो मेळटलो म्हूण आमी बरवशन भरल्या आमच्या सोडोंदराच्या जल्माची परब जितली लागीं लागीं पावता तितली व्हड व्हड जावं आमची भक्त ह्या आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नवी
म्हाकाच्या भावांनी आनी भयणीनो 800 वर्सांचो जुबलेव फ्रांसिस्कन कुटुंबाचो प्रत्येक जावं सान फ्रांसिसान सुरू केल्लो तो गर्दनाचो गोठाचो हे दोळसाच्या चरित्रे विशयान तुमी आयकलां. सभा विशयी तुमकां वाचूंक मेळटले आमच्या सभाक पत्रार आनी दुसऱ्या पत्रांनी. आनी तुमकां मागणें दिलां हांगा 800 वर्सांचो जुबल्याक ग्रेच्यो जुबल्याचें मागणें. आतां भक्तीपणे आमी सगळ्यांनी हें मागचें. हे मोगाळ देवा बेतलेमा भायर एकसुरे निराशेत कावणेर आमचेर सरकस जावन जल्माल्ल्याक आमी तुका अर्गां आनी होगळाप दिता. छत्रान तुका जागो मेळूंक ना देखून तिरस्कार जाल्ल्या एका गोट्यान तूं आमचे चरित्रेन जल्मलोय. दुबळे आनी सादे तुका वळखले जल्म केळा तुका ताणें महिमा दिली. 800 वर्सां आदीं एका कुळदारा सोम्या सान फ्रांसीस आसिसान ग्रेच्योन तयार केल्ल्या मोगा बरें भक्तीपणाच्या गोट्यान तो हातांनी ताच्या जिवो बाळ जावन परत जल्मलोय. ताच्या हातांनी जल्म तुवें विसवणी केली. तुज्या थंय ताका आसलेल्या पाशावी मोगा खातीर आनी तुजे परजेचे ताका आसलेल्या मोगाक लागून आमी सतमंतांव हे दयाळ सोम्या सान फ्रांसिसाच्या गर्दनाच्या गोट्या द्वारे सुवाते प्रमाणे आमी जियेतना तुजे परजेक माया मोगान आमी स्विकार करतना आनी सगळे तुजे रस्ते सवे आमी सांगत आसतना तूं आमचे थंय जल्मोन येताय. सान फ्रांसिसाच्या पयल्या मोगाळ गर्दनाच्या गोट्याचो 800 वर्साचो संभ्रम येतना हे मनीस चल्ल्या मोगा ग्रेच्योच्या गर्दनाच्या गोट्याच्या स्पिरितान जानवाय जोडूंक आमकां धैर्य दे. तुज्या बळ्यापणाक आनी कालत्यापणा वेंग मारूं स्पिरितान आमी दुर्बळी कर. अशी आमची कुटुंबां एकनेकीत जावं तुज्या परजेक तुजेशी वाट दाखोव. तुज्या अपरिमेत काकुळचो गर्दनचो गोटो आमच्या काळजांनी तुजे सवय आनी सगळे रस्ते सवय ससनाच्या ससना एकवटो आशीष कर. आमेन. पाप साहेबाच्या इराद्या खातीर एक आमच्या पाती नमन बरें आनंद बापा मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पयस जावं तुजें राज आमकां तुळशी सगळ्या येता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरें कोरपाय मुरलेले सोम तुजे संगाता आमच्या सद्या फौज जेजू भगवान मरेदाचे मे मामा पेंगाती वेदिका आतांच्या मरणाचे कळे आमे. नमान मोरे कोरपाय मुरलेले सोम तुजे संगाता आमच्या सद्या आनी सदैव फौज जेजू भगवान मरेदाचे मे मामा पेंगाती वेदिका आतांच्या मरणाचे कळे आमे. नमान मरे कोरपाय मुरलेले सोम तुजे संगाता आमच्या सद्या आनी सदैव फौज जेजू भगवान मरेदाचे मे माफिया खाती वेदिका आतांच्या म्हणजे आनंद बापा अनपुत्रा अनपवित्रात्म्या सदा सर्वदा सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो सोपोद्यदा देव बाव आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार ओगलाब जावं जेजू क्रिस्ता आतां आनी सदां सर्वदा आतां आनी सदां सर्वदा ओगलाब जावं जेजू क्रिस्ता. महाप्रभूचो दीस देवान आमकां दिला. तुमी सर्व ह्या रेतीरी घेवन बगिदार जाल्यात. प्रत्येक तरान आज तिसऱ्या वर्तेची उडपी धांवन कुंदापूर धांवन मंगलोर धांवन जायते जाणांक आयल्यांत ग्रेच्यो पयलो गर्दन गोटो करून 800 वर्सां शतमानोत्सव आचरण करता आसतना आज अपुरबायची शिकोवणो आमकां मानदीक बाप प्रकाश लोबन ताणें दिल्ली आनी त्या शिकोवणे द्वारे ह्या ग्रेच्योच्या गर्दन गोट्या पयलें फ्रांसीस आसिसीन कितें केलें आनी खंयच्या तरान त्या जेच्या जल्माक ताणें तयारी केल्ली तें सगळें सविस्तार तरान आमकां ताणें विवरण दिल्लें जावन आसा. आनी तशेंच मिसेच्या बलिदानांत वापरपाचो सर्मांव दिवन मिसेच्या बलिदान आमच्या खातीर मागल्या मानदीक बाप रॉकी टिकून आमच्या कोयंताचे वडील ते जावन आसात. तांकां बाप जेरी बाप फ्रेड जुनिपा हांगा चारय जाणां ह्या जागांक तुमचे नांवे हांव आभार मानता. देव बरें करूं म्हणटा.
ताचो अमूल्य वेळ आमच्या खातीर ताणें करसिल्ल्याक देवाचे विस्तार आशिर्वादां तांचेर आमी मागया. तशेंच भाऊ जॉन चर्को आणि सगळे गायन मंडळी बोहापूर तरान सगळ्यांनी कॅरल्स आणि आता आराधना उपरांत आता मिसाक सगळी गायनां ताणीं आपूर तरान केल्यान तांकांय तुमच्या नांवे हांव देव बरें करूं म्हणटा. नतल फेस्ताची मीस मोगाच्या ह्या परी आसात. 24th संजेर 5 वरार इंग्लीश कॅरल्स, 5:30 इंग्लीश मीस, 6:30 वरार कोंकणी कॅरल, 7 वरार कोंकणी मीस आणि सगळींचे नतल फेस्ताचे मीस 25 तारखेर 6:30 वरार ते कोंकणी मीस जावन आसा. तुमकां येवंक पावट आसा वत्ताच्या आपण आमी दिता आणि चड चड मापान नतल फेस्ताच्या सांजेचे आणि दुसरी सगळ्यांच्या मिसांत भागीदार जावंक आमकां कायदो आसा. DMRC ग्रुप तांच्या सर सेवेक वर्तो दिनवास आमी म्हणटा. सहकार दिल्या हर एका मोगाच्या सान्याक दिवाण मसी नातिल्या अनंत तरांनी सहकार तुमी दिला. ह्या खातीर तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. उल्हास भाव इस्रायली आपले येता तुझो सोमी. उल्हास भाव इस्रायली आपले येता तुझो सोमी. इस्रायेलच्या गोड्या आयतो आमचे मागणे तूत करून काढू आमचे पातकावचे. उल्हास भाव इस्रायली आपले येता तुझो सोमी. उल्हास भाव इस्रायली आपले येता तुझो सोमी.